गजाल जी टुरिजमा खातीर अत्यंत म्हत्वाची ती म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर. आनी एक आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो उल्लेख आयलो. गोंया भितर रिसंट पास्टा भितर अशे इन्सिडंट्स जाल्यात जंय शिवाजी महाराजांच्या हाजे वयल्यान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन्स क्रिएट जाल्यात. कांय प्रमाणात आमकां लक्ष आयला की द मायनॉरिटी पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो नॉट फिलींग कम्फर्टेबल विथ द आयडिया. एज टुरिजम मिनिस्टर तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? पळय, गोंय म्हणटा तें सदांच एक जाग्याचेर वी हॅव बीन टुगेदर. अनफॉर्च्युनेटली इन द रिसेंट पास्ट some priest was not supposed to talk in the church what they spoke, which we have all condemned, happened. सुरवात खंयच्यान जाली, कित्याक जाली हाजेर हांव वचना, पूण एक टॉपीक एक आसा की आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकाच बरोबर रावन तातूंत हें गोंय आसा आनी अशेंच गोंय उरतलें. आमकां कोण मणिपूरच्यो स्टोरी विकतलो जाल्यार कितें स्टोरी नासतना हांगा कोण तरी स्प्रेड करतलो, मायनॉरिटीक एक फिलींग दितलो की तुमकां हो सरकार ना. म्हाका दिसता एब्स्ट्रॅक्ट व्ह्यूज, प्रायम मिनिस्टर्स रीच ऑर वी एज इंडिविज्युअल्स टुडे आर हॅव्हिंग मॅक्झिमम आउटरीच टू द मायनॉरिटीज. आज आमचे मॅक्झिमम मंत्री हॅव्हिंग हेवी पोर्टफोलियोज आर इन मायनॉरिटीज आर इन द गव्हर्मेंट. सो वेर इज द क्वेश्चन की मायनॉरिटी शूड फील समथिंग डिफरंट फ्रॉम द प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन. दीस इज वन क्वेश्चन. सेकंड इज आमकां समज आमचें अस्तित्व समज दाखोवपाक जाय आमी कितें आशिल्लें तें. वाय शूड समबडी गेट हर्ट ऑर समबडी फील इनसेक्युअर? वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. आमी गोंयच्या सायबाकूय मानतात, छत्रपती शिवाजीकूय मानतात. छत्रपती शिवाजीक मानता आसतना आमी व्हेरी क्लियर आसा की ताका आज पर्यंत जो ड्यू आशिल्लें ताका ड्यू वी आर नॉट एबल टू गीव बॅक. 350th year ऑफ कोरोनेशन मेक्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ डुईंग इट. आनी तेन्ना हांवें इमिजिएटली तो एक निर्णय घेतलो कित्याक फाटीं म्हापशा कितें इशू जालो जो जावंक जायना आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूचेर. तेन्ना 15 ऑगस्टाक जेन्ना हांव म्हापशा गेला त्या दिसा हांवें डिक्लेअर केला की वी वील बी देर सपोर्टिंग दीस पर्टिक्युलर पीपल हू आर दी शिवजयंती मनयतात टू सेलिब्रेट इन अ मच बेटर मॅनर. वी हॅव टू टॉक अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज हू हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड टू द स्टेट. आज आमी समज आसता आमचें अस्तित्व उरलां देशान आनी गोंयां खास करून आनी फोंड्या आनी ही आमची देवळां उरल्या जाल्यार इट इज द पार्ट ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज फ्रॉम पोर्चुगीज. इफ वी हॅव स्टॉप्ड समथींग इट इज देर. आनी ह्यो गजाल्यो समज फुडल्या पिढीक वचना आमी आय थिंक वी आर डुईंग इनजस्टीस. वी आर रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन and we will do whatever we need to do. But in terms of Chhatrapati Shivaji Maharaj, I will take the thing. I have started a part where it has to go to the people of Goa in a manner what it is, and tourism can be an aspect when not only the people of Goa are there, but it also attracts people from various parts of the country and internationally to know Chhatrapati Shivaji Maharaj contribution Goya khatir कितें आशिल्लें.